Zanwai. Chapter 18. पूण तुज्या भोगतांक एक चुकचुकीत व्हड उजवाड परजळटालो. इजिप्तकार तांचो आवाज आयकताले, पूण ते तांकां दिसनासले. आपणा परी तांणी कश्ट सोंसूंक ना म्हणून ते तांकां सुभागी म्हणटाले. आपणें तांकां आदीं वायट केलोलें ताचो बदलो तांणी घेवंक ना. देखून तांणी तांचे उपकार मांडले आनी फाटल्या दुस्मानकाया खातीर बोगसणें मागलें. कालखे सुवातेर तुजे पोरजेक अणवळखी गांवांतल्यान वाट दाखोवपाक तुवें जळट्या उज्याचो खांबो दिलोय. खोर वत दिनासलोलो सुर्या तांच्या अनोदभरीत प्रवासांत, पूण तांच्या दुस्मानाकडलो उजवाड काडून घेवन तांकां कालोखांत कैदी दवरूंक फावो आसलें. कित्याक तांणी तुज्या भुरग्यांक कैदी दवरलीं, जांचे वरवीं संवसाराक समृद्धीचो सासणांक तोखतलो उजवाड दिवपाचो आसलो. सोवी आरती परती दिशा, दुखाची आनी सुटकेची रात. तुज्या भुरग्यांचो जीव काडूंक तांणी येवजिलें आनी सोडलोल्या तांतलो एकाच बालकाक वायटायलो उपरांत तुवें तुज्या दुस्मानांच्या भुरग्यांची आख्खी उरपोंजूच ओरिश्ट उदकांत बुडोवन मारली आनी अशी तांकां खास्त लायली. आमच्या पुर्वजांक आदीं फुडेंच ते रातीची खबर सांगलोली परी. आपणें कसल्या सोपुतांचेर विस्वास दवरलोलो तें जाणा जावन तांकां धीर आनी संतोश मेळूंक जाय आसलो. प्रमाणीक मनशांचें तारण आनी दुस्मानांचें निसंटण जातलें म्हूण तुजी पोरजां रावताली. कित्याक ज्या कर्तुत्वान आमच्या दुस्मानांक तुवें खास्त लायल्याय त्याच कर्तुत्वान आमकां तुजेशी आपयल्याय आनी मोहिमेवंत केल्याय. सुखांत तशेंच दुखांत भोक्त भागीदार जावच्याक प्रमाणीक मनशांच्या भुरग्यांनी गुप्ती येवन भेटयलो आनी एका मनान तांणी देवाचो करार मानून घेतलो आनी थंयचे थंयच तीं आपल्या पुर्वजांचीं गितां गावूंक लागलीं. उपरांत तांच्या दुस्मानांच्या रोडण्यांच्या किवच्यांचो गाज आनी आपल्या भुरग्यांची दूख करतल्या लोकांचे विलाप पयस लेगीत आयकोंक येताले. धोनयांक आनी तांच्या गुलामांक तीच खास्त फावो जाली. राजांक तशेंच साद्या मनशांकूय तेच कोश्ट भोगचे पडले. एकाच मरणाच्या धपक्यान मेजूंक जायना तितले मेले. तांकां सगल्यांक पुत्ता तितले लेगीत लोक जिवे उरोंक नात. कित्याक एकाच धपक्यान तांची फुलटी पिलगां मरून गेली. त्या लोकान आपल्या जादुआंचेर मातूय सोत मानलें ना. तांच्या मालगड्यांचो भस्म जालोलो पळयल्या उपरांत तांणी पोरजां देवाचें भुरगें म्हणून वळखलें. सगळें गपचूप आसतना आनी रात धांवून धांवून मध्यानार पावलोली तेदना तुजो सर्वपदवेदार सोबत सर्वेस्परा सर्गींच्या तुज्या रायाल शिवासना थावन देवून आयलो. निसंटणाक पावनचो आसलो त्या देसांत एक धारून झुजारी कसो तो देवून आयलो. पाजलोले तरवारी भाशेन बदलूंक जायना तसली आज्ञा घेवन तो उबो रावलो आनी सगळी प्रिथूम ताणें मन्नान भरली. ताचो हात मळबाक तेंकलोलो आनी तरी प्रिथुमेर तो फिरतालो आनी रोखडेंच सपनांनी आनी भिरांकूळ दर्शनांनी तांकां खूब थरथर आयले आनी रावो नासलोले भिरांतीन तांचेर गुरी घातली. थोडे हांगासर आनी थोडे थंयसर ओद्दे मेलोले शेवटोन खाला पडले. आपूण कित्या खातीर मोडटात तें तांच्यान सांगूंक जालें. आपूण कित्याक कश्टवतात तें
कळ्ळ्या शिवाय मरोना जावंक आदीं भेसडायलोल्या सपनांनी तांकां आदीं फुडेंच शिडकायलोले. अरण्यांत बसून करपाची धमकी. प्रमाणिकांकूय मरणाचो अनुभव मेळ्ळो आनी अरण्यांत जायते जाणांचो जीव काडलो. पूण तुजो राग क्रोध चड काळ तगलो ना, कारण थंयसर एक खोटावीन मनीस तांच्या आदाराक पावलो. ताणें आराधन आनी धुपां अर्पण करून तुज्या राग क्रोधाक फुडो करून पेस्त पिडा नपयत केली. आनी ह्या उद्देशी आपूण तुजो सेवक म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. आपल्या स्वताच्या न्हय म्हूण आपले फौजेच्या बोळ्यान ताणें देवाच्या रागाचेर जैत व्हेलें. पूण उतरां वरवीं देवान आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या सोपुतांचो आनी करारांचो उगडास करून बसून करण्याऱ्याचेर ताणें जैत व्हेलें. मेलोल्यो कुडी राशीक मारलोल्यो आसलोल्यो, पूण तुजो राग फाटीं व्हरोंक तो फुडें सरलो आनी जिव्यांशी वतली वाट ताणें धांपली. ताच्या आंगाच्या लांब वस्त्रार आख्खो संवसार चितारलोलो आसलो. आमच्या पुर्वजांचीं अनभरीत नांवां कांतयलोलीं फातरांच्या 4 वळींचेर आसलीं आनी तुज्या रायपणाचो पोरजोळ ताचे तकलेच्या मुकुटाचेर दिसतालो. हाचे मुखार तो बसून करणार फाटीं सरलो. हाका लागून तो भियेलो. हो एक खास्तीचो अनुभव पुरो जालो. देवाचें उतर हें.